आम्ही हांगासर आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे जे म्हणजे स्वताहून आपलो वेवसाय सुरवात करपाक सोदताले तेंचे मागणी आसली की तांकां गाडे दिवपाचे, स्पेशली गाडे जे बिचाचेर तुमी पळयता आसतले बिचाचेर सत्र्यो घेवन बसतले, टेबल लायताले प्लास्टिकान बसतले आनी जेन्ना हांव मुद्दाम विजिटाक वयतालो रावंड मारपाक तेन्ना ते एक म्हणजे बरें दिसनासलें, कित्याक कोस्टल बेल्ट ट्युरिस्ट येतात आनी मातशें तरी डिसेन्सी आसूंक जाय. सो ते विचारान तांकां विचारलें तुमकां गाडो बरो करून दिले जाल्यार जातलें म्हणजे उपकारता काय म्हणून, आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी आमकां बेगिनात बेगीन ह्या सिजना पयलीं दिया म्हटलें. आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर सदांच म्हणटा आत्मनिर्भर भारत म्हणटात ते आयज ह्या पद्दतीन चलोवंक जाय की बारीकचे बारीक सामान्य मनीस म्हणजे तेंचे जे विचार आहात बारीक सामान्य मनशा मेरेन तांकां सगळे सोयी सुविधा पावपाक जाय, स्वताचे स्वावलंबी जावपाक जाय आनी आपले स्वताचे हिमतीर कितें तरी सोर्स ऑफ इनकम तयार करपाक जाय. त्या प्रमाणे आयज तांकां एक आमच्या प्रायम मिनिस्टर वाडदिसा निमतान तांकां सगळ्या जाणांक ही एक भेट कशी आनी तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटात ते आमी प्रत्येक आमदार जावं किंवा लिडर जावं आमी आमच्या पद्दतीन म्हणजे आमच्या लेवलीचेर आमच्या सामान्य लोकांक आपल्या स्वताच्या हिमतीर स्वताच्या बळाचेर कशें उबें रावपाचें हे आमी तांकां सोय सुविधा करून दिवपाची गरज आसा. त्या प्रमाणे आयज आमी 9 जाणांक हांगासर गाडे दिल्ले आहात. पयलीं आमी 20 जाणांक दिल्यात, आयज 9 जाणांक उरलेल्या येणाऱ्या टायमार आमी 25 ते 30 जाणांक, कित्याक ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट आहा, नांवां दिल्लीं आसात. म्हणजे जाता तितके मॅक्झिमम जे हांवें इलेक्शना पयलीं जे अनाउन्स केल्ले म्हणजे प्रत्येक घरान सोर्स ऑफ इनकम जावपाक जाय. आमच्या फाटल्यान रावल्लो आहा सगळ्या प्रॉब्लेमाक. आतांच न्हू तो MLA नासतना सुद्दां ह्या गाड्या खातीर आमच्या वांगडा पेडण्या पुलीस स्टेशनार येयल्लो आहा आनी झगडून आमच्या सदांच फाटल्यान रावून सगळ्या प्रॉब्लेमान आसताच तो आमच्या वांगडा. म्हणटकीर अशा मनशाचे उपकार खूबच आसता न्हू. आयज पोट दिला तेणेन आमकां. आनी बाई गांव खूब थँक्यू. तुम्ही खंयच्या गांवची? हांव हरमलचे. आता गाडो तुमकां दिला खंय चलयतले? हांव म्हाज्या तोंडा मुखार चलयतली. कितें कितें ते कितें म्हणजे कितें कपडे बी शिवतली नाजाल्यार कितें भाजी बिजी अशें. चल आडसार दुसरो गाडो घेतलो तो आतां मोडला. हे भाईन म्हाका गाडो दिल्लो तो दर्यार लागान म्हणून तो थंय मी ताका सांगला म्हाका दुसरो दी लागा ह्यो चलता न्हू गाडयार त्यो चलना.